मोगाच्यान तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. अनिल पत्रावो आनी तांचें कुटुंब देरेबैल, रॉनी डिकुन आनी तांचें कुटुंब कुवेट, सूरज नोरोन आनी तांचें कुटुंब बोंदेल, विन्सेंट टी डिसोजा आनी तांचें कुटुंब बेलतंगडी. ह्या कुटुंबा पासत ह्या आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक सण मागोवंक तुमच्या लागीं आमी विनंती करता. तुझ्या नावान सुम्या भक्तीनामी जमल्या भेटोंच्या आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुजे दैवेक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसता उन्या वायनान तुका दिता जिविताक आनंदा दोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सुम्या भक्तेन आमी जमल्या भेटोवच्याक आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुजे दैवेक वरदान. आयची ते सवा हे पर्यासात अर्गां जावन मीस दिता. इवा आनी एल्सा मिशेल डिसोजाच्या जल्मा दिसाक मीस दिता. मॅक्सी आनी हिल्डा कुटिन्नो, जाइन डिसोजा जल्मा दिसाक मीस दिता. हेरल्ड आनी फ्लोटिल्डा डिसोजा प्रत्येक रितीन मीस दिता. निशा रेगो, फ्रांसीस आनी आशा. विक्टर जे ओस्टा हाच्या आत्म्याक मीस दिता. वेगस आनी कुटाम. बोनिफस आनी मोनिका पिंटो हांच्या आत्म्याक मीस दिता. हेलन डिसोजा आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयची वचपां आम्हा सर्वांक जेजूचेर तीर पातळी दवरन जियोंक आनी तशेंच भावार्थान आनी खालतेपणान सर्गींचे रास आपणावंक आपोवणें दिता. जायते फावटी आमी जेजून दिल्लें तें सर्गीचे रास आपणावंक आमी चुकल्या जाल्यार आनी तशेंच तें सर्गीचे रास कितें म्हणलें समजोवंक आमी चुकल्या जाल्यार एक घडीभर मौन रावया. सर आमची पातकां आमी उडासाक हाडया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातके सरपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांची दोतोलां सोडून वायट आदुनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसतकी सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदां काल बाळतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें म्हळें, वच आनी सणाचो एक पेंगटा रुमाल विकतो घे आनी तो तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडय नाका. सर्वेस्परान फरमायिल्ले प्रमाणे हांवें एक पेंगटा रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावटी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घे आनी युफ्रेटीस न्हंयशी वच. थंय एका कटपाच्या कणकुलांत तो लिपोवन दवर. सर्वेस्पराच्या आदेशाक पाळो दिवन हांव युफ्रेटीस न्हंयशी गेलों आनी पेंगटा रुमाल थंय लिपोवन दवरलो. जायत्या दिसा उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रेटीस न्हंयशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगिल्लो तो पेंगटा रुमाल हाडून ये. देखून हांव युफ्रेटीस न्हंयशी गेलों. हांवें तो सोदलो आनी हांवें तो लिपोवन दवरलो त्या जाग्या वयलो काडलो. पूण तो रुमाल पाड जाल्लो आनी तो कित्याकच उपकारनातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हेच परी हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या गर्वाक नाश करतलो. ही नश्टी परसा म्हज्या उतराक पाळो दिना. आपल्या काळजाचे दारुणायेन चलता आनी परक्या देवा फाटल्यान वचून तांची सेवा आनी पुजा करता. देखून ती उपकाराक पडना त्या पेंगटा रुमाला परी जातली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकून रावता, तशें इस्रायलाचें आनी जुदाचें आख्खें घराणें म्हजी परसा, म्हजो मान आनी म्हजी वळवीक जावच्याक म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवचिल्लें. पूण तांणी म्हाका कान दिलो ना. देवाचें उतर हें. देवाची वडुकार. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचयल्ल्या त्या कडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हें सगळें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर घाली. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हळें, म्हजें मुखामोळ तांचे ताहनां लिपयतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलो. कित्याक नेज जावन ती एक कपटी संतत, विश्वासीपण कितें म्हूण नेनासलीं भुरगीं तीं. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. पोटकिऱ्या देवाक लागून तांणी म्हाका साळवायलां. कांयच करूंक जायनातल्या बोंब्या नेमती म्हजो राग पेटयला. देखून परजा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवें तांकां साळवयतां. बुदनातल्या राष्ट्राक धरून
तांचोय राग हांव पेटयतां. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. सर्वेस्परा जय जय Alleluia. सर्वेस्परा जय जय Alleluia. 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 सर्वेस्परा जय जय Alleluia. ताचे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन स्वताच्या उतरां मरिफात बापान आमकां रचल्यांत. सर्वेस्परा जय जय Alleluia. सर्वेस्परा जय जय Alleluia. 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 सर्वेस्परा जय जय Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सौम्या. आनी एक ओपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरे. निजायकी तें बी सर बियां पैकी ल्हान. पूण वाडतस सरू झाडां प्रास ते व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी गोंट्यार बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगले. सर्गींचें राज्य एक स्त्रियेन 3 कळशो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरे. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. हो सरसंगती जेजू ओपारींनी लोकां संगी उलयलो. ओपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगल्लें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलो. संवसाराचे स्थापने थावन गुपीत आसल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वंजलांत आमी आयकलें जेजू 2 ओपारी मुखांतर सर्गींचें राज कितें म्हणलें आमकां कळीत करता. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी उपयोग करचे तसली 2 वस्तू म्हणजे खमीर आनी सासवा बी उदाहरण जावन सर्गींचें राज कितें म्हणलें आमकां समजोन तो सांगता. पयली ओपार जावन आसा सासवा बियाची ओपार. आमी सासवा बी पळयलें जाल्यार ती ल्हानांतली ल्हान बी जावन आसा. केदाळा आमी ती बी किर्लात घालता. तेदाळा ती बी एक दिगाळसो रूख जावन जाय ती सुकणी त्या रुखाचेर गोंट्यार बांदतात. तितलें मात न्हय, वाटेर पाशार जावन सो लोक त्या रुखाच्या पोंदाक येवन आसरो घेता. आनी अशें तो रूख जायत्या सुकण्यांक जावं दी, जायत्यांक जावं दी, तो उपकाराक जाता तसलो जावन वाडटा. आनी ह्या ओपारी मुखांत आमकां कळीत जाता सर्गींचें राज ल्हान संगती जावन आरंभ जाता. आनी दुसरी ओपार जावन आसा खमीराची ओपार. केदाळा खमीर आमी पिठांत भरशिता. तेदाळा पीठ फुगता. तितलें मात न्हय, पिठाचो प्रमाण चडटा. आनी हातून आमकां कळीत जाता सर्गींचें राज म्हळ्यार तें बदलावन हाडचें तसलें राज. आमच्या जिवितांत जायते बदलावन हाडूंक शकता. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें? सर्गींचें राज म्हळ्यार खंय देवाचें हाजीरपण आसा थंय सर्गींचें राज आसा. तितलें मात न्हय, सर्गींचें राज म्हळ्यार तें समाधानाचें, संतोशाचें
माया मोगाचे एकवटाचे आणि भावबंधपणाचे ते सर्गींचे राज जावन आसा. तर म्हज्या मोगाच्या भावना म्हणून त्या सर्गीचे राजांत रीग आपणायचे जाल्यार आमी कितें करचें? वॉट आर द क्वॉलिफिकेशन्स? कितें पुरो अर्हता जायचे त्या सर्गीच्या राजांत आमी रीग आपणावंक? पयलें जावन भावार्थ आमकां गरजेचें जावन आसा. पळया, जेजून ह्या संवसारांत ताणें सर्गींचे राज स्थापीत केलें. ताच्या अजापांनी जावं दी, जायत्या बऱ्या कामांनी जावं दी, ताणें सर्गीचे राज आयुश्यांत शिकोवन दिली आनी सर्गीचे राज ह्या संवसारांत ताणें स्थापीत करूंक प्रयत्न केले. त्या देखून जायतो लोक ताचे सरशी गेलो, ताच्या फाटल्यान गेलो. तो जायते सर्गीच्या राजा विशयात उलोवन आसलो, जायत्या लोकांक ताणें गूण केले आनी समाधानाचे, एकवटाचे, प्रिती मोगाचे, माया मोगाचे जिवीत ताणें लोकांक दिलें. आनी हाचे वरवीं आमकां कळीत जाता सकट लोक ताचे फाटल्यान गेलो, भावार्थान तो गेलो आनी तेच सर्गीचे राज भावार्थान आमी आपणायचे म्हणली चिंतना तांचे जावन आसलें. त्या देखून लोक सकट भावार्थान जेजू फाटल्यान येता. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमच्या जिवितांत भावार्थ गरजेचें. भावार्थ आसल्यार मात्र आमी त्या सर्गी राजांत वांटो घेवंक वा त्या सर्गी राज आमचे करून घेवंक साध्य. आनी दुसरें जावन ल्हानविकायेचे वा खालतेपणाचे शिगूण आमकां गरजेचे जावन आसा. कित्याक जेजूस म्हणटा, जो कोण खालतो जाता तो व्हरतो जातलो. त्या सर्गी राजांत आमी आमचें म्हणलें करून घेवचें जाल्यार आमचे थंय खालतेपणाचे शिगूण गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भावनान म्हणून. कित्याक त्या खालतेपणा वरवीं आमी तें सर्गी राज आपणावंक शकता. ल्हान ल्हान संगतींनी आमी तेंच सर्गी राज आपणावंक शकता. व्हडल्या व्हडल्या संगतींनी आमी खंडी जावन सर्गी राज आपणावंक शकना. त्या देखून जेजू म्हणटा, जो कोण खालतो जाता तो व्हरतो जातलो. आनी निमाणें जावन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी रुता करया. देवाचें उतर जावन आसा त्या सर्गा राजांत रिगोवंक एक बुळादी खातें. देवान आमकां तेंच उतार आमकां फावो केला. जेजून आमकां तेंच देवाचें उतर आमकां दिलां आनी त्याच देवाच्या उतरा मुखांतर ताणें सर्गा राज परगट केला. आनी तेंच देवाचें उतर आज आमकां प्राप्त जालां आनी आज आमकां लाभल्लें आसा. तर कशें आमी त्याच देवाच्या मुखांतर सर्गीचें राज परगट करूं येता? 3 संगती आज उडासाक दवरूंक आमी प्रयत्न करया म्हज्या मोगाच्या भावानी म्हणून. पयलें जावन देवाचें उतर आमी वाचया. देवाचें उतर केदाळ आमी परत परत वाचता ते दाळ आमच्या मोदीन तें रिजिस्टर जाता. पळया, नवी नवी पदां ह्या दिसांनी येवनच आसा. केदाळ आमी ती नवी नवी पदां आमी आयकता, परत परत आयकता, ते दाळ आमच्या मोदीन ती रेजिस्टर जातात आनी आमी एकसुरी आसतना ती पदां आमच्या तोंडांत गळटात. तशें केदाळ आमी देवाचें उतर परत परत आमी वाचता. आज आयकलें तेंच देवाचें उतर आमी परत परत वाचता. 1-2 मिनटां, 5 मिनटां, अर्दो घंटो वा दिसाक 3 फावटी आमी वाचता. ते दाळ आमच्या मोदीन तें रेजिस्टर जाता आनी उडासाक दवरूंक सुलभायचें जाता. आनी दुसरें जावन वाचल्लें उतर आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. नियाळ करचें म्हळ्यार चिंतचें, बेश्टें चिंतचें. चिंतया, आतां एकलें चेडूं क्लाशींत डेस्काचेर हात दवरून चिंतून आसा. आदल्या वारस तें मोगार पडलें जावं की बरो, तें डेस्का वयर हात दवरून चिंतून आसा, नियाळ करून आसा. तशेंच एकलो बिझनेसमॅन पलायण्या जाग्यार वचून एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय बसून तो चिंतून आसा, नियाळ करून आसा. बिझनेसांत लॉस जालें जावं की बरो, तो नियाळ करून आसा, चिंतून आसा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावना म्हणून आमी वाचल्लें त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. नियाळ करूंक प्रयत्न करया आनी अशें आमी खंडीत जावन तेच देवाच्या उतरा वरवीं तेंच सर्गीचें राज स्थापीत करूंक आमकां प्रयत्न जातले. आनी तिसरें निमाणें जावन तेंच नियाळ केल्लें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी लागू करया. म्हणजे तेंच देवाचें उतर आमी जियेवया आनी तेंच देवाचें उतर आमी जियोवचे वरवीं खंडी जावन ह्या संवसारांत आमी सर्गीचें राज स्थापीत करतले आनी तेंच देवान जेजून दिल्लें तेंच सर्गीचें राज आमचें करून घेवया आनी तेंच सर्गीचें राज दुसऱ्यांक परगट करूंक जायची कृपा आनी आदार तोच जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. गे सोम्या
जीवन मोजे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे या उंड्या वायना सोवे गे तू सोम्या काळीज मोजे कालतें बोळें तें तुमकां कांतय ताचे सारकें तुजें मोगान तुज्या तुंतेंब गे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे या उंड्या वायना सोवे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वमताव ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखांत पावय हें आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वैदारा आनी सासणाच्या देवा सरकाळी आनी सरतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्यांची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखणटा थारण मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत
पथकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bawarto sugut pergeduya Somi Gesù melo, Somi Gesù melo, Somi Gesù jiwan zala. Oh bawarta sogu, आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माई संगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वंटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेयताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. माये मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसारचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुमी आत म्हजे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव चड वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तू ये मुझे थंय काळजां प्रकाश पांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय पातकी आमसर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गीं करपा मागता सेव तुका लालेता तरी ये जेजू बोगो जेजू हर ये घडी सांगा दी जेजू जेजू तू ये मुझे थंय काळजान प्रकाश पांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागताव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसो तुमचे सोय आसूं. आनी सर्पदिदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा हांव जियेता. दिल्या साबादेनी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. बगे गुरुचे कुवेन आमकां आमच्या आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.